ड्रॉप आउट केलं कॅबिनेट तुमकां कितें सांगता दिसता ना ह्या विशयाचेर हांव कांय उलोवंक शकना ते मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन आसा. तुमचे आमदार काय प्रेजूय करता तेका की तेणें काम बरें केल्लें म्हणून तुमकां वा मिनिस्ट्री मेळपाची कितें चान्स ना दिसता तशें कांय ना. आता कसली मिटींग असली हां आता कसली मिटींग ना मिटींग ही चालू आहा ती आमच्या संघटनेची मिटींग चालू आसा. जे मोदी सरकाराची 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या तेजेर वेगवेगळे कार्यक्रम जाता प्रत्येक मतदारसंघात. ते पक्षाच्या कार्यकर्त्यां पासून ते फुडें वचोंक जाय म्हणून ही बैठक जाल्ली. कॅबिनेट रिशफलाचेर अशें ना ना तेजेर रिशफल तुमच्या बद्दल तुमचे कडेन उलोवप जाला ना आमचे कडेन काय कांयच ना थोडे जाणां गोंयन प्रेस बी करतात तेजे बद्दल कोण अशें जोशवान गोविंद गावडे प्रेज केलो की तो बरें काम करी म्हणून आतां बरें काम करताल्या लोकांक कोण तरी प्रेस करतलेच न्हू. बरें जें आसता तें बरेंच आसतलें. सो तुमी म्हणटा की काम तेंचेर बरें 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 करताले ते आतां ह्याचो विशय हितून लिंक लावपाक जायना. तेणे जे सर्वीस केल्ली आहा जनतेची ती बरें आहा तें बरें लोकांक बरेंच दिसतलें. लँडमार्क्स कितें दवरला आहा ते बरेंच आसता. पण तुमच्या सायडीक कितें दिसता बरें काम करता की अशें दिसता तुमकां काम बरें केल्लें आसतलें. खंय ना खंय तरी कोणाचें कितें कोणाक दिसता न्हू. पण गोविंद सत्य उरलेलं म्हणून अशी स्टेप घेता की आनी कितें बारीक समाज आतां खूब दुखालेलो आसा की बारीक समाजाचो आवाज आशिल्लो आनी तो खुबशे विशय ते काडटाले. आयज जेन्ना एक ड्रॉप करता तेन्ना खुबशे बारीक लोक समाजाचे लोक दुखावल्या. तसो विशय काय ना आनी तेंचो त्या समाजा कडेन बरो संबंद आसा आनी दुखोवपाक तांकां थंयसून ड्रॉप केले म्हणून संबंध आनीक बिगडटले अशें असो विशय काय ना. ते आमच्या बरोबर आसतले आनी ते नटान कामूय करतले अशा खातीर हो विशय आसा. आनी रिशफलिंग जावपाक आनी कितें चान्सीस आहा दुसरे कोणा मिनिस्टर काडपाक दिसता मुख्यमंत्री डिसिजन जालें. ऑपोजिशना कडल्यान तुमच्या असं तुमच्या सायडीक कितें दिसता डिसिजन मुख्यमंत्री शेवटी न्हू. आमी कितें उलोवंक शकना. सर ऑपोजिशना कडल्यान असो आरोप जाता काल अकॅडमीचो येदो व्हडलो इश्यू जालो जाल्यार तेन्ना त्या टायमार ताका काडूंक ना आनी आतां जेन्ना आरोप कोणूय करूंक शकता पूण तथ्य आसपाक जाय न्हू त्या आरोपान. त्या आरोपांत तथ्यच नासलें अशें आमच्या सरकाराचें सगळें स्पश्टकरण दाखयल्लें आहा लोकां पर्यंत पावल्लें आहा न्हू. जर त्या आरोपाचेर तथ्य आसलें जाल्यार तें उघड जातलें आसलें. आयज पासून उघड जावना म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना अशें म्हणूंक शकता न्हू हांवें. पण आतां इन्सिडंट्स गेल्यात तितून सत्य आहा म्हणटा तुमी कसलो दिसता तेणे एक्सपोज केला एक डिपार्टमेंट ट्रायबल डिपार्टमेंट ते ना, पोर्टफोलियो ना. सीएमा कडेन तितून सत्य आहा ते कशें आसा विधानां कोण करता आनी कोण कशें घेता तेजेर आसा न्हू तें. कशें विधान केल्लें आनी कोणी कितें कशें घेतलां तेजेर प्रत्येक जाण घेता तेजेर आसा. ऑपोजिशन अशें म्हणटा की विश्वहितान जेन्ना जेम्सीचेर इतलें तेणें ते दोतोराचेर हें केलें तेन्ना इतलें उलोवंक ना इतलें तेजेर कारवाय जावंक ना पूण गोविंदाचेर ही कारवाय जाली. मोव मेळटा थंयच खणटा अशें हें केलें. मोव माती आहा थंयसर सरकार खणटा म्हणून ना ना तशें कांय ना. विशय तसो नासता. ते डिसिजन जेका जो क्लोजली ऑब्जर्व करता त्या मनशान त्या डिसिजन ते घेवप आसता. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू